आज एक बरी गजाल म्हणजे आमचे शेतकरी सुद्दां सांगता तुमकां की शेतकरी जे आसले जे ताका सपोर्ट प्रायस आणि हार्वेस्टिंग करपाचे जे पयशे तांकां दिवपाचे उरले ते आयज पयर जेन्ना काही शेतकरी तेंची कमिटी सगळ्यो जेन्ना संजीवनी कडेन तेमी बसप जाल्लें तेन्ना सीएमा कडेन डिस्कस करून हांवें तांकां फोनाचेर सांगप केल्लें की चवथीचे पयलीं तुमकां एटलिस्ट आमी 600 रुपया तरी दिवपाचें हें करतले आणि बाकीचे पयशे म्हणटा सगळें हें जाल्लें आसा तुमकां टप्प्यान मेळटले पूण एटलिस्ट 600 तरी तेंची तशें म्हणणें आसलें की चवथी पयलीं आमकां कितें तरी मेळपा जाय एटलिस्ट 600 रुपया तरी तुमकां मेळटले अशें आमी सांगलें आनी त्या आदाराचेर आयज आमची मिटींग जाली सीएम हांव जावन आमची सहकार मंत्री संघाची मिटींग जाली आणि आज मिटींगेक अशें थारलां की सीएमानी 600चे ताच्या पलीकडे वचून 3 पटीन म्हणटा अशें आयज हार्वेस्टिंग जे सपोर्ट प्रायस आसलो 1800 रुपया ते पयशे आयज डिस्बर्स केल्ले आसा ताबडतोब 5 कोटी 80 लाख ह्या 5 कोटी 23 लाख आणि प्लस आणि 80 लाख म्हणजे सगळे पयशे फक्त हार्वेस्टिंगाचे 600 रुपया सोडून 1800 रुपया ते आयज दिवप जाल्ले आसा तांकां म्हणजे ऑलरेडी आयज सीएमान डिस्बर्स केल्ले आसात ताबडतोब फाल्यां तांकां पयशे सगळे मेळटले म्हणजे आयज खंय तरी तेमी आमी तांकां आश्वासन दिल्लें की निदान आमी त्यांच्या आग्रहानुसार की 600 रुपया तरी आमी दितले पूण 600चे बदलाक 1800 रुपया आयज तांकां दिवप जाल्लें आसा आनी उरता थोडेशे हार्वेस्टिंगाचे पयशे जे 600 रुपया जे 200 रुपया वयल्यान 600 रुपया जे वाडयल्ले तेच पयशे थोडे उरता त्या फॅक्टरीच्या लायला फॅक्टरींतल्यान आयले उपरांत ते दिवप जातले पूण 1800 रुपया जे आसा ते आमी चवथीच्या पयलीं आमी तांकां दिवपाचे केल्ले आसात आतां सीएमान रिलीज केल्ले आसा फाल्यां सांग तांच्या अकाउंटाचेर पावतले दिल्ले आशिल्ले की 5 ते 7 तारखे भितर त्यांचो जो सपोर्टिंग प्रायस जो 1800 रुपीज पर टन जो आसा तो आमी 7 तारखे पर्यंत पावलेलो आसा आमी आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी जो टोटल 5.23 क्रोर्स जो आसा तो आज तांचो 1800 पर मेट्रीक टन ऑलरेडी ट्रान्सफर केल्ले आसात आमचे एग्रीकल्चर डायरेक्टर जे आसा ते प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअलचे अकाउंटाचेर विदीन 2 to 3 days भितर तांकां पयशे पावतले फक्त एकूच एक गोष्ट आसा की जो स्टँडींग क्रॉप आसा जो अनहार्वेस्टेड जो क्रॉप जो आसा तो ऑलमोस्ट 86 फार्मर्सांचो उरलो आसा हांव तुमच्या मार्फत ह्या 86 फार्मर्सांक खूब आव्हान करता की तुमी पॅनीक जावची न्ही सरकारान गोंयचे मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर डायरेक्टराक आनी आमच्या RCSक डायरेक्शन दिल्लें आसा टू पुट अप इमिडिएटली वन्स द गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल जाले नंतर ते 80 लाख फक्त उरतात तेवूय बीन 80 लाख विदीन आमी चतुर्थी पर्यंत तांकां आमी दिवपाचे आमी एश्युरन्स तांकां दिल्ले आसात उरतले फक्त 600 रुपीज पूण त्या 600 रुपीजां खातीर परत तुमी आंदोलन करूं नाकात जे वेळाचेर आमकां लयला फॅक्टरीच्यान जेन्ना पयशे येतले त्या वेळाचेर तुमकां डायरेक्टली आमी इमिडिएटली आमी तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे ट्रान्सफर करतले अशे तरेचे तांकां फायनल आनी कॉन्क्रीट एश्युरन्स आमकां दिल्ले आसात तेणे आमकां सहकार्य केल्ले बद्दल तांचे आमी आभार मानतात आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ह्या नात्यान आणि जे एश्युरन्स आमी प्रेसा कडेन उलयलेले पयर ते आंदोलनाक बशिल्ले त्या दिवसेर आमी तांकां सांगिल्ले ते एग्री जाल्ले आशिल्ले परत तांचे आभार व्यक्त करता आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करता सहकार्य हॅपी विथ युअर डिसिजन तू ते विचार न्हू तांकां संजीवनीचेर कितें उलोवणी जालां सर ते अजून फक्त आयचो जो विषय जो जालो तो न्ही फक्त पेमेंटाच्या संदर्भात तांचो डिमांड जो आशिल्लो पण त्या पेमेंटाच्या संदर्भाचेर डिमांड जाल्लो इश्यू जाल्लो आसा आणि दे आर म्हाका खबर ना ते हॅप्पी आसा काय कितें तू त्यांच्यात कडल्यान विचार कितें आसता फॅक्टरी स्टार्ट करपाची डिस्कशन तेजेर अजून पर्यंत कांय डिसिजन जाल्लें अजून फक्त फायनान्शियल तांकां जो बिल पेमेंट जो उरिल्लो आसा पळय न्ही त्याच बिलाचेर आज जो डिस्कशन जाल्लें राजेंद्र प्रदेसाय आमकां अपेक्षा नासली की आयज आमकां फायनल बील म्हणजे सपोर्ट प्रायस मेळटलो असो खरेंच ह्या तिगाय मिनिस्टरांनी मेळोन बरें डिसिजन घेतले आनी शेतकऱ्यांचे मोठो उपकार केलो जेणे करून आमी फुडली वाट आमची बरे करूंक शकता अशें करून दिलें आमकां 1800 रुपया रिलीज केले तेणी 5,23,000 रिलीज केले आयज आणि आम्ही गव्हर्मेंटाचेर हॅपी आसा मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें आमी मागलेले 600 रुपया पण आमकां दिले आज 1800 रुपया मुख्यमंत्र्यांचे आणि इतर मंत्री उपमुख्यमंत्री सहकार मंत्रीचे आमी अभिनंदन करता आणि आमी हॅपी जावन आमी घरा वयता फॅक्टरी सुरू करपाचेर तुमी बेगीन मागीर ना ते मागीर मिटींग जातली म्हजें नांव राजेंद्र जिवाजी देसाय हांव ऊस उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष आसा आमी पयर जे धरणे धरले कितें आमकां आमी दुखले म्हणून आमी धरणे धरले आणि ते आमचे आयज आमचे खरेंच सहकार मंत्र्यान त्या दिसा आमकां फोन केलो आणि सहकार मंत्र्यान जी आमचे थोडे फोन करून आमकां सांगले आमकां 5 ते 7 तारखेक तशेंच आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे बाबू कवळेकार हेणी खूब सपोर्ट घेतला आमचो आणि तेणी सीएमाक रोखडोच फोन केलो आनी तेणी सांगलें आपूण अशें जाल्लें थंय आमचे शेतकरी बसलेले
सीएमानूय तेन्ना आमकां बरी मदत केली आनी तेन्ना आयज शुक्रार आमकां आपयलें आनी आयज शुक्रार आपूण आमची हांगा वेवस्थीत मिटींग जाली आनी तेन्ना सांगलें आमकां 600 रुपये दितले म्हणून पूण आयज तेज्या पलीकडे आमकां 1800 रुपये दिले आतां ऑलरेडी जाले आमच्या एकावंटाचे जाले अशें म्हणून सांगलेलें आमकां उतर मेळ्ळें आसा तेन्ना आमचें जें हार्वेस्टींग जें आसलें तें आमचे 600 रुपया ते आनी थोडे मातशे लेट मेळटले पूण मेळटले ते त्या प्रमाणे आमी आयज जी मिटींग जाली ते आमी हितून खूब खुशी आसा कित्याक आमकां जी अपेक्षा धरून आसली आमचे आयज कितें पयशे मेळटले काय म्हणून आमकां आयज सीएमान खरें हें करून तेजें अभिनंदन करता सगळ्या हितून सहकार मंत्र्याचें अभिनंदन करता बाबू कवळेकराचें अभिनंदन करता सरकाराचें पूण आमी कोणाचेच हितून विरोधान ना आनी सगळ्या शेतकऱ्यांनी आपले पयशे मेळटले अशें म्हणून सांगून आमी सगळे आयज मिटींग सोंपयता आमी भाई टोटल कितले फार्मर आसा तुमी आमचे टोटल 800 फार्मर आसा आनी जो कोणाचो ऊस उरलेलो आहा तेजे आपूण रोखडेच करता रिव्यू करता म्हणटा 15 तारीख म्हणल्यार दिता म्हणटाले कोणीच आपलें हें करपाचें करत ना तेन्ना आमी कोणाचेर वायट अशें उलयना तेन्ना स्टँडींग सगळे स्टँडींग क्रॉप जो आसलो आमचो फार्माचेर तेजे मेळटले म्हणटा पयशे